सांगेन तत्व आम्ही कोणे करचे नाही, देवान करचे. हे बुद्धी केदनाय मनशाका सुका जालेली. सांगीन आमी एक काणी सुरवेक देवान वरान करी जालें कांय जायनी. देवान लेकिल्यार खंयचे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शकता. देव करयत म्हूण आमगेले आसा जाल्यार कसरें जाता. कितलकी दृश्टांत दिव्यात. मठा बुरा करची कोणें? आमी तुमी कोणेय न्हय. देवान करचें देवस्थानांत. कोण करचें? देवान करचें. आमी लेखता ती आम ना जाल्यार कशें काम जाता म्हूण पळोवया. घरांत फॅक्ट्रीनी जातने, देवस्थानांतू, मठांतू, मंदिरांतू पुरा जमना. इत्या म्हळ्यार देवाक कोणाक जाम का की सेवा करूंक घेम का म्हूण देवाक इच्छा आसा की तागेल्या बोटार बसून तो काम करता. यम ब्रह्मांडम ऋषिम तम सुमेधाम. खंय महालक्ष्मी लेखीत खंय सांगता खंय खंयचे बुद्धी नातिल्याक ब्रह्म करूं असली शक्ती म्हाका आसा. बुद्धी नातिल्याक ऋषीश्वर करूं असली शक्ती म्हाका आसा. बुद्धी नातिल्याक मेधावी करूं असली शक्ती म्हाका आसा. ती कती शक्ती आसा जाल्यार देवाक ना ती शक्ती. खंडीत आसा. सांगता ती द्वादश स्तोत्रांत मध्वाचार्य सर्वे विश्वस्तते प्रलय सर्ग महाविभूती. विश्व सृष्टि स्थिति लय ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष पूरा करचे महालक्ष्मी अनुग्रहान. जर ती महालक्ष्मी देवाल एक हास पळोवन एक देवाल दृष्टी पळोवन हे पूरा करता. खंय देव हासता म्हाका पळोवन. ते शिकेन करता ते आसा जाल्यार मागीर देव आमी लेखू का आमी तुमी कोणेय न्हय. ताण गरमची ताका कोणा जाम का आमी शुरवे सांगीन कोणा करान ती सेवा काडून घेम का म्हूण इच्छा आसा की तागेले करान करून घालता. ना जाल्यार तो आमी लेखू का ना जाल्यार कशें चलता म्हणून पळोवया म्हूण आसा. आमी पळयना आसा तें उतर न्हय. हास आमची आमकां देवा. देवा कशी जाम का तो करूंक येता. देवाक तेंत देवाल योग्यता आमकां ती दिल्या जाल्यार खंडीत आमी ते लेखू ना. म्हाका तूं ना जाल्यार आनी एकल्या बेसयत तो. केदनाय आमी मेघना मुर्खा जाल्यार तत्व